गोंय काँग्रेसीची महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्योची पणजेच्या महिला पुलिसांनी 2 वरां झडती घेतली. सवेरा ह्या बिगर संस्थेची अध्यक्ष तारा केरकार आनी हेर बिगर सरकारी संस्थेचे प्रतिनिधी प्रतिमा कुतिन्योन अन्याय जाल्ल्या बायल मनशाचें नांव जाहीर केलां म्हूण कागाळ पुलिशेन केल्ली. पणजेच्या महिला पुलिसांनी शेनवारा प्रतिमाक आफोवन ताची चवकशी केली. Today I was been summoned, called by women police in Panjim. I was been called to record a statement. I have fully cooperated with the women police at the police station. I have given my statement nearly for 2 hours. My lawyer, Mr. Yatish Naik, accompanied me. So आमी कितें सांगलां तितलें record केल्लें आसा and I have signed. I have full faith in the judiciary. I have full faith in the police. लोकांचेर अन्याय जाता तांचे फाटल्यान हांव सदांच आसता. तांकां जाय ती मदत करता. मात हे कांय लोकांक पचना म्हूण राजकारणी, बिगर सरकारी संस्था आनी राजकीय पक्ष एकठांय आयल्यात. तांणीच आपल्याचेर कागाळ केल्या. पुलिसांनी म्हाका आफयल्लें म्हूण पुलिशेन आयिल्लें. परत आफयल्यारय हांव पुलिशेक सहकार्य करतलें अशें प्रतिमान सांगलें. No, they have not. Whenever they call me, I will see that I abide by them. म्हाजेर कितल्योय कागाळी केले तरी हांव भिना आनी अन्याय जाता तांकां मजत करपाचें म्हाजें काम चालूच आसतलें. कोणाच्या पोटान जळटा तें आपणाक पडून गेल्लें ना अशें प्रतिमा कुतिन्यो उलयलें. That these cases which some political outfits have put, like BJP, तुझे Sanatan Sanstha, then there is this Shiv Sena, and there is this some NGOs. This is to tarnish my image. This is totally a false, politically motivated and fabricated case to tarnish my image. But I will not stop working for the people of Goa, and I cannot be silenced. म्हजो आवाज बंद करपाक जायना. खंयचे मुद्दे आसूं चलयेचेर आनी बायलांचेर आमी आमची महिला काँग्रेस टीम काम करीत रावतली. And this is to suppress my voice. But no matter what, I will not be silenced. I will keep working and fighting for to give justice to the people and women, especially women of Goa, as Goans are there behind me, rallying and wishing me luck.